आयज लेईंग ऑफ पायपलायन वॉटर पायपलायन आमच्या कार्यक्रमाक आमच्या वांगडा उपस्थित आहा सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार तसेच GSIDCचे वायस चेअरमॅन बापकेदार नायक, रेजमागूज ZP मेंबर संदीप बांदोडकर, आमचो सरपंच राजेश कलंगूटकर, पंच मेंबर सुदेश लोवेकर, पंच मेंबर आमचे पौर्णिमा खाणवलेकर, शिवानंद गोवेकर, विनी फेर्नांडीस, जॉनी मेंडीस, ग्रामस्थ सगळे मिडिया सगळ्यांक तुमकां वेलकम करता आयच्या प्रोग्रामाचेर. आयज एक खोशी भोगता एज अ वार्ड मेंबर पूण आयज जी लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो ती लोकांनी आमच्या फिरग्या भाटच्या लोकांनी कितलोचशे उदका खातीर तोय सोंसली. प्रत्येक वराक मार्च एप्रील मे म्हयनो येना फुडें कॉलां स्टार्ट जाताली आनी नाका तसली एज अ वार्ड मेंबर म्हणून आमकां उतराय पडटाली. तेन्ना आयज आमच्या आमदाराचें सहकार्य हो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो काय फुलफील जाता आनी लॉंग पेंडींग डिमांड फुलफील जाताना एज अ वार्ड मेंबर म्हणून म्हाका एक अभिमान दिसता आमच्या आमदाराचेर. कित्याक जेन्ना वार्डाचेर कामां जाता अशी तेन्ना लोकांची आमचेर अपेक्षा आसता एज अ वार्ड मेंबर म्हणून की आपल्या वाड्याची बेसीक नेसेसिटी आसता त्या नेसेसिटीचेर फुलफील करप आनी आमची अपेक्षा आसता आमदाराचेर. आनी आमदार जेन्ना वार्ड मेंबराची कामां करता तेन्ना हेज्याकून व्हडलें आमकां आनी कांय नाका. तेन्ना हांव आमदाराक म्हाज्या वार्डाक स्पेशली म्हाज्या वार्डाक नेरूल ह्या वार्ड नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी जितली कामां आसली न्हू, न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स, जे हॉट मिक्सिंग रोड्स, आतां एक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. मागीर अंडरग्रावंड केबलींग जालें, जे कंडक्टर्स आसले तितलेय चेंज केले. द सोलर लायट्स जी कितल्याच वर्सांनी एक मायमा वाठारांत सदांच काळखानसून लोक वयताले तांकां आमदाराच्या सहकार्यान आनी ZPच्या फंडांसून तो आमकां सोलर लायट घालून दिली. तेन्ना हांव आमदाराचे वार्ड मेंबराचे आमच्या पंचायतीचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशी फुडें एक पळय कितें कामां आसता ती अशीच आमची कामां करून घेवची तेणी. खरंच बरें दिसता की ही सगळी कामां आमच्या आमदारच्या हातीन घडटा म्हणून. लोकांक आतांच हांवें सांगलेलें लोकांक 3 गोश्टीची खूब गरज आसता म्हणून, लायट, उदीक आनी रस्तो. हे उदकाचे सुद्दां खूब समस्या हांगा नेरूल फिरग्या भाटांत खूब सारे आसले आनी ताका खुबशे त्रास जाताले. टँकरान उदीक हाडटाले, टँकरान सप्लाय करताले आनी लोकांक खुबशे त्रास जाताले. ते गळीक धरून आमच्या आमदारान तांकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हे तुमची पायपलायन घालतले म्हणून. मातशी खंय तरी डिले जाली पूण तेणें जें उतर दिल्लें तें उतर पाळून आयज तेजो शुभारंभ जाल्लो आसा. अशी खुबशीं कामां हे नेरूल गांवांत तेच्या सहकार्यान खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी जायत आसा आनी खूब करपाची आसा. ही सगळीं कामां जातली. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कामां आसा तेणें म्हाका दिसता 75% पूर्ण केल्ली आसा. बाकीची थोडी उरलेली आसा ती थिवी जे पावस सोंपल्या उपरांत थिवी फुडली सगळीं कामां जातली अशें म्हणटा आनी मागीर 2025 देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज किल्ला गांवांत लेईंग ऑफ पायपलायन आनी हेजो एस्टिमेट 27 लाख रुपया हे काम आयज आमी हांगा सुरवात करतात. हे करता आसतना आमचे मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर आसा, गांवचे सरपंच राजेश कलंगूटकर, ह्या वॉर्डाचे फिरगे भाट जी लेईंग ऑफ पायपलायन आसा त्या वॉर्डाचे पंचायत मेंबर दशरथ कलंगूटकर, पंचायत मेंबर जॉनी, डेप्युटी सरपंच विनी, पंचायत मेंबर पौर्णिमा, पंचायत मेंबर संदेश गोवेकर, शिवानंद गोवेकर आनी आमचे हांगा स्पेशली पार्सेकर तेजो आमकां भरपूर सपोर्ट आसा. आनी कितल्योश्यो समस्या आमच्या सालिगांव मतदारसंघाच्यो पार्सेकर साहेब हांगा येवन कितल्योश्योच आमच्यो समस्या तेंच्यांनी आमकां सोडून दिल्या. हांव खरेंच मना काळजांतल्यान सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव पार्सेकर सर आमचे आसा तेंच्या देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच राऊत आसा जेई तेय कंटिन्युअसली आमकां काम करता. ईशान आमचो जेई आसा तोय भरपूर आमच्या गांवाक लागून काम करता. हांव आमच्या सगळ्याच्या गांवकारांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज लेईंग ऑफ पायपलायन जी खूब गरजेची आशिल्ली आनी फिरगे भाट हांगा एक उदकाचो भरपूर तणतण आशिल्लो. कितें जातालें त्या एंड आसल्या कारणान उदक थंय पावनाशिल्लें. सो हेका लागून मातसो प्रोसिजर करपाक लागून थोडो टायम लागलो आनी हांगा GI पायप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें कित्याक PVC पायप घातली आनी ताका मदीं टॅपिंग जाली जाल्यार परतूनय तीच म्हणजे कांय फायदो जावपाचो नाशिल्लो. कित्याक एंड जे लोक सफर जाताले
तांकां हें उदक पावपाचें नाशिल्लें, ताका लागून एक 8 दीस फुडें गेल्यार जाता. पूण GI पायप आमी हांगा घालपाक सुरवात आयच्यान करतले. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की 3 दिसां भितर ही पायपलायन कंप्लीट आमकां करून दिता म्हणून. आनी इज अ केपेबल कॉन्ट्रॅक्टर, सो म्हणजे खात्री आहा म्हाका की ही वील डू इट इन 3 days टायम म्हणून. सो तें जालें काय फक्त फुडलो आमचो थोडो हॉट मिक्सिंग आमी रोड दवरलेलो, कित्याक की पायपलायनीक लागून. तो फुडलो जो आसा तोय रस्तो आमी पायपलायन जाताच सोमतो आमी तो रस्तो आसा तोय आमी कंप्लीट करून दितले. सो प्रायोरिटीन जी कामां रस्ते उदक आमच्या तसल्याच बाबान तुमकां सांगलेलें आसा, जो म्हाजो पर्सनल फ्रेंडूय आसा, की ज्या तरेन आमी म्हाका दिसता कामां आमच्या गांवांत निल्ला गांवांत केल्या, हेजे फुडें जी कामां आसा तीय कंप्लीट करतले. आनीक थोडे प्रपोजल्स आमचे कडेन जे उरल्या कंप्लीट करपाचे, हांव जावं आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर जावं आमची पंचायत जावं कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. आनी ही सगळीं कामां करता आसतना म्हाका तुमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो भरपूर साथ मेळटा. आमचे सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर, आमचो सरकार आसा BJP, तो तेजोय भरपूर साथ मेळटा. आनी ताका लागून ही सगळीं कामां आसा ही एक आमकां कंटिन्यू कंप्लीट करूंक मेळटा. आयच्याच दिसा तुमी पळयलां आसतलें, एक आमी पिलेन गांवांत उक्तावण केलें, मागीर निल्ला देवळाचें साखळेश्वराचें जालें, आनी हें आयज तिसरें काम. सो एक दिसान 3 परतुनी सोमारा आनी 2 इनॉग्रेशन आसा. सो कंटिन्युअसली आमी जी कामां आसा बिफोर प्री मन्सून जी आमचे कडेन कंप्लीट जातले, हे बिफोर मन्सून आमी ट्राय करता कंप्लीट करपाक. आनी जी म्हणजे पावस येतकूच थोडी कामां आमकां करूंक मेळची ना, पूण इट इज मोस्ट ऑफ द वर्क्स हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स ऑलरेडी अप्रूव्ड. सो पोस्ट मन्सून उरल्या ती कामां आमी सगळे जाग्यार घालतले. हांव आनी एकदां आमची टीम जी आसा, आमचे पंचायत मेंबर, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमी सगळ्यांचे लोकांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्या आशिर्वादाक लागून ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरून पावले. सगळ्या ग्रामस्थांक हांव मना काळजांतल्यान आमच्या सगळ्यांच्या वतीक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.